नमस्कार येवकार गोवा टुडेत अविनाश जोशी सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। फुडले 9 दीस इफ्फीचो दबाजो 52व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचे उक्तावण हेमा मालिनीक इंडियन पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार। इफ्फीचे उक्तावण सुवाळ्याची कव्हरेज करूंक दिना म्हूण गुज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोटो जर्नलिस्टांचो निषेध। फाटली 18 वर्सां कव्हरेज करता, आताच कित्याक ना। किरण कांदोळकारान आपली घरकान्न पंच सरपंच आणि कार्यकर्त्यांक घेवन गोवा फॉरवर्ड पार्टी सोडली। सुत्रां सांगता आनीकूय कांय जाण राजीनाम्याचे वाटेर। विजय सरदेसाय शॉकात। बहुजन समाज टीएमसी बरोबर आयच्यान सुनामी सुरू। किरण कांदोळकार बायले सयत टीएमसीत, फालेरोक बळ। किरण म्हणटा बीजेपीचे 2 आमदार टीएमसीचे वाटेर। शेतकी कायद्याक लागून शेतकारांक वर्सभर त्रास। गोय काँग्रेस म्हणटा प्रधानमंत्र्यान माफी मागची। शेतकारांचे घाल्ल्या एफआयआरांचे कितें काय म्हूण प्रश्न। आणि गोयात कर्नाटक भवन बीजेपी सरकाराची वोट बँक पॉलिटिक्स। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आरोप। गोयात खंय कर्नाटक संस्कृती प्रमोट करपाचो बीजेपीचो प्लान। फुडले 9 दीस इफ्फीचो दबाजो 52व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचे उक्तावण जाले। ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनीक इंडियन पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर पुरस्कार, हॉलिवूड फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसे आणि हंगेरियन फिल्म मेकर इस्तेवियन झाबोक सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिलो। इफ्फीत पयलेच फावट 5 OTT प्लॅटफॉर्मां वयले वांटेकार जाल्यात। We have stood up to the challenge during these COVID times. We have taken the challenge, and this year, even though we are celebrating in the hybrid mode, but the film festival is larger than any. In IFFI, for the first time, we are having a BRICS festival, film festival, along with the IFFI. Felicitation of the international jury, for which I would like to call on stage Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakurji, and Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawantji. Let's have a big hand for them. Let's have a big hand, ladies and gentlemen. This year, the recipient of the Indian Film Personality of the Year is none other than the dream girl of Indian cinema. किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। क्या बात है, come on, एक बार जोरदार तालियां everybody. इफ्फीचे उक्तावण सुवाळ्याची कव्हरेज करूंक दिना म्हूण गुज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशनान निषेध केलो। फाटली 18 वर्सां गोयची मीडिया खबरापत्रां न्यूज कव्हरेज करीत आयल्यात। ह्या सुवाळ्याक थळाव्यांक कव्हरेजीक मान्यताय दिना हो अन्याय म्हूण गुजाचो अध्यक्ष राज तिलक नायक उलयलो। हांगा प्रोटेस्ट करपाक जमल्या। प्रोटेस्ट इतल्याकूच लागून की आयज 52nd इफ्फीचें इनॉग्रेशन जाता आनी इन द हिस्ट्री ऑफ दिस इव्हेंट म्हाका दिसता हें आमी 18वें वर्स गोंयांत मनयता आनी अशें केन्नाच जावं ना की इफ्फीचे इनॉग्रल रायट्स कोणाक तरी एका प्रायवेट कंपनीक दिता कवरेज रायट्स।
म्हणजे आमी इतली वर्स हांगा कवर करता, तुमी सगळ्यांनी कवरेज केल्ली आसा. एक इमोशनल टच खंय तरी आसा आमचो. सगळें जेन्ना गोंयान घडटा सगळें आता तुमी लोकल मिडियाक हाव कॅन यू डिनाय एंट्री टू कवर दीस इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ इफी. म्हणजे दीस इज टोटली रॉंग. आनी आमी सगळ्यां कडेन उलयल्या, सगळ्यांचें हेच मत आसा की जें कितें जालां आयज तें कंप्लिटली चुकीचें आसा. ह्या महोत्सवा कडेन आमचें एक अटॅचमेंट आहा की आमी सगळीं कुशीक आमची कामां दवरता. ह्या दिसांनी ज्या दिसा इफ्फी आसता 8 दीस आमी कसलीच आमची पर्सनल कामां दवरिनात. कारण हो इफ्फी आमी त्याची एक गवाय आमकां जावपाची आसा, साक्षीदार जावपाची आसा. इवन आमी इफी सोडून दुसरी चड कवरेज भायर सुद्दां वचना आमी सिटी भायर हांगाच रावता. एक रिच्युअल एन्युअल रिच्युअल कशें आमी हे म्हणजे हे वी कॅनॉट मिस दीस. शेनवारा अचानक किरण कांदोळकारान आपली घरकान्न, पंच, सरपंच आणि कार्यकर्त्यांक घेऊन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो राजीनामो दिलो. तो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो कार्यकारी अध्यक्ष आशिल्लो. गोवा फॉरवर्ड तिकेटाचेर तो हळदोण्या आणि ताची घरकान्न थिये वेंचणूक लडोवपाची तयारी करताली. किरण गेल्ल्यान विजय सरदेसाय शॉकात. गोंयकार पण हे आमच्या भितर तेच विचार आहा. अशें कांय ना की ते विचार आमी सोडिना. सगळे पंचायती आमचे सगळे पंच मेंबर जितले लोक म्हाज्या वांगडा आहात न्हू, आनी कितले लोक आहात ते हांव गोंय आमी म्हणजे दोन्ही मतदारसंघ सगळे म्हणजे कशें आहा गोवा फॉरवर्ड म्हणून तशें कितें हळदण्यान थिवेन केन्ना वोटिंगूच ना न्हू. आतां आमी सालिगांव शिवोलेन हो विशय वेगळो आसता, फातोड्ड्यान वेगळो आहा. कित्याक हे 3 मतदारसंघात ऑलरेडी लोकांनी थंय गोवा फॉरवर्डाक वोट केल्ले. हांगासर तशें जावंक ना. इवन शिवोलेम काँग्रेस काम करता नकळो म्हाका ते कांय आयडिया ना, हांव तेजेर कॉमेंट करना. किरण कांदोळकार म्हणटात दिसता तितलें राजकारण सोंपें ना. कोण कोणाचो उमेदवार आनी कोण सरकार करतलो तें खंय सांगपाक कठीण. बीजेपीक ना तो निर्णय पळय योग्य कशें आसता. 2 सीट घेवन हांव सरकार करूंक शकना. आमकां साथ दिवचो पडटलो. पण 2 सिटांनी सुद्दां सरकार घडटा ना. पत्रकार बाब, गोंयान समीकरणां खूब बदलपाचीं आहा. जितलें दिसता पळय आयज कोणाय काँग्रेसीक दिसता हें सोंपें, हें तितलें सोंपें ना. बीजेपीकूय खबर आहा हें तितलें सोंपें ना. म्हणून बीजेपी आपले लोक काँग्रेसीन धाडटा. सद्या धाडपाचो विचार चल्लेलो आहा. एकाच जाग्यार 2 कॅन्डिडेट बीजेपीचो एक आसतलो, काँग्रेसचो एक आसतलो. जिखले उपरांत बीजेपीन वयतले. ही बी टीम आहा सद्या. आनीकूय कांय जाण गोवा फॉरवर्डाचे राजीनामे दिवपाचे वाटेर आसा म्हूण सुत्रां सांगता. विजय सरदेसाय सामको शॉकात. Kiran Kandolkar's resignation from the party has been shocking and it was unexpected. It is quite possible that he was doubting whether he would get the ticket for his wife as well as himself in a possible alliance. I am quite confident that winnable candidates of the alliance would not be denied tickets. But now he has taken the decision, so it's no use debating that. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बहुजन समाज टीएमसी बरोबर आसा म्हूण दावो. ही सुनामी आयच्यान सुरू म्हूण लुईजीन फालेरोची गर्जना. गोवा फॉरवर्ड फोडून कांदोळकार घोब आयलेक उखल्ल्या उपरांत फालेरोचे बळ वाडले. किरण कांदोळकार म्हणटा बीजेपीतले 2 असंतुष्ट आमदार टीएमसीचे वाटेर. हे दोगूय डिफेक्टर न्ही, कांदोळकाराची हिंट. These leaders who are really coming from the Bahujan Samaj will vibrate all over Goa that Bahujan Samaj is with the TMC. And this tsunami is starting today, you will see in the coming days. So I welcome both of you. बीजेपीचे 2 आमदार खंय टीएमसीचे वाटेर. बीजेपी नाका हे गोंयच्या लोकांनी ठरयले. बीजेपी घरा धडावे ठरयले. ते बाबडे थंय रावन सुसायड करचे ना. ते आमच्या वांगडा येतात. सिटींग एमएलए आसा 2. ना डिफेक्टर ना. डिफेक्टर सोडून डिफेक्टरांक नो चान्स. ममता दीदी आज बायलां खातीर खूब हें करता आनी आमी तिच्या हेतून बायल मनीस जाल्ल्या कारणान आमकांय खुबश्यो गोश्टी उगड्यो करूंक मेळटल्यो. बायलांक लागून कितें तरी करपाक मेळटलें. त्या खातीर आमी आयज हांगसर टीएमसीक जॉयन जाल्या आनी आमी सगळीं बरोबर वचून हो सरकार फुडें घडयतली. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.
शेतकी कायद्याक लागून शेतकारांक वर्सभर त्रास जाले. प्रधानमंत्र्यान माफी मागची म्हूण गोय काँग्रेस मागता. शेतकारांचेर घाल्ल्या FIRचे कितें काय म्हूण प्रश्न. आंदोलनाक काँग्रेसीन पुराय तेंको दिलो. गोंयांतूय काँग्रेसीन 12 तालुक्यांनी खंय आंदोलन केल्लें. मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. काँग्रेसीन शेतकारांचे आंदोलन लावून धरिल्ले म्हूण काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. शेतकारांक खूब त्रास जाला. प्रधानमंत्र्यान खंय माफी मागची. Prime Minister should apologize. In his public Man Ki Baat, he had said that these farm laws, publicly, that the farm laws were right. He said it was in the interest of the country. Now he's backtracked. What about the withdrawal of all the FIRs vis-a-vis burning of stubble, farmers and other FIRs? काँग्रेसीन खंय 12 तालुक्यांनी आंदोलन केल्लें. पण काँग्रेस पार्टी सदांच शेतकऱ्याबरोबर रावले आणि शेतकऱ्यांच्या या बऱ्या खातीर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांक सहभाग दिलो. काँग्रेस पार्टीन 12 तालुक्यांनी आंदोलन केले. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. एकवेटेन भूमिपुत्र बिल, बोगस वोटर सारखिले इश्यू गोंयभर गाजता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन गोंयांत कर्नाटक भवनाची तयारी नेटान चल्ल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा BJPची वेंचणुकेची तयारी चल्ल्या. वोट बँक पॉलिटिक्स. BJP हळूहळू खंय गोंयांत कर्नाटकाची संस्कृती हाडपाक सोदता. कर्नाटक CM से यहाँ पे कर्नाटक भवन ला रहा है. जशें इलेक्शनाच्या टायमार लास्टाक जेन्ना कर्नाटकान लास्ट टायम कर्नाटका इलेक्शन आसलें तेन्ना पर्रीकरान त्या BJP गव्हर्मेंटान म्हादय आमची काडून, आमची आवय काडून कर्नाटकाक विकली. इसका मुद्दा लेके हम लोग किसी इसमें माइंड डाइवर्ट करने से अच्छा नहीं है. ये भारत है. भारत देश का हम लोग पुत्र लोग है. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा भाई भाई लोगों का जैसा है. आता कन्नड लोकांची जी वोटिंग कार्ड आसा, वोट बँक आसा, ती कॅप्चर करपाक लागून ही आता आनी एक गोंयच्या आयडेंटिटीचेर, गोंयच्या कल्चराचेर, गोंयच्या लँग्वेजीचेर एक वार केल्लो आसा हेंच्यांनी. ते हांगा कन्नड प्रमोट करपाक सोदता. कन्नड कल्चर प्रमोट करपाक सोदता. हम लोग खुद प्रपोजल करेंगे कि गोवा भवन वहाँ कर्नाटक में बनना चाहिए. CM को भी बोलेगा हम लोग जगह दे दो, बना के दे दो बोलेगा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. गोंयची फुकट उदकाची पॉलिसी सारखी न्ही. परिस्थिती हाताभायर वचचे पयलीं ताचेर विचार करचो म्हूण भारताचो वॉटरमॅन दोतोर राजेंद्र सिंग राणाची मुख्यमंत्र्याक सुचोवणी. EP कामत ग्रुपाच्या 30व्या वर्सुकी दिसा तो उलयलो. कर्नाटकाक आनी राजस्थानाक पावतलें इतलें उदक गोंया कडेन आसा म्हूण फॉमेंतो ग्रुपाचो चेअरमॅन अवधूत तिमलो उलयलो. 2025 मेरेन दिसाक 100 मिलियन लिटर उदक रिसायकल करून एक्सपोर्ट करपाचे टार्गेट EP ग्रुपान दवरला. आपके पास खूब पानी है. इस मायने में आप भगवान के लाडले बेटे हैं. भगवान के लाडले बेटे होके बिगड़ ना जाए उसकी चिंता आपके मन में है. आप 350 से लेके 400 लीटर पानी बर्बाद करने की जो छूट दे रहे हैं, इस पर आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए. बट जैसे आपने कहा कि हम भगवान के लाडले बेटे हैं, लेकिन हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं. हमारे लोग भी बिगड़ने को नहीं देंगे, सरकार भी बिल्कुल बिगड़ने को नहीं देंगे.
आपके यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी का रजिस्टर है वो इस कंट्री में जिस तरीके से आपका बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना है इस कंट्री में कहीं नहीं बना। 10 गांव के बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने के लिए कुछ अपने वॉलंटियर्स को गोवा से पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र में भेज दीजिए। फोमेंतोचो चेअरमॅन अवधूत तिमलो गोंयच्या उदकाचेर उलयलो. Where is the 98% of the water? It goes back into the sea. So who's doing audit of that? We fight for our rights in Madai and we fight against the water wars are going on constantly. Even today it's more than 5,000, 10,000 years old battlefield. So, sir, I'd like your attention from Rajasthan to Goa and solve give us solutions for what I say problems of plenty. And therefore we are surplus and we are in a situation where we are sleeping. And countries like Israel, Rajasthan are on their toes to harness and use the water effectively. So through these solutions, if we save this water, possibly we can give it to Karnataka as much as water they want, even to Rajasthan. ईपी कामत ग्रुपाची 30 वर्सां मनयतना तांणी ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ग्रुपाचो राजकुमार कामतीन कंपनीचे विजन सांगले. Our goals would now be for the coming year 2022 is recycling of 10 million liters of water per day, sale of 20,000 door equivalents and foray into the export market. And by 2025 we are looking at recycling of 100 million liters of water per day, exporting 20,000 doors per annum and 75% of the turnover coming out of Goa sales. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकर आणि शिरीष कुंकळेकर. आज गोंयकार सरकाराच्या कारभाराक विटला. गोंयांत प्रत्येक खात्यान भ्रष्टाचार वाडला. नोकऱ्यो नाशिल्ल्यान तरणाट्यांक कामा धंद्याक गोंया भायर वचचें पडटा. हे सगळे जाग्यार घालतलो जाल्यार गोंयांत फक्त आम आदमी पक्षूच सत्तेर येवपाक जाय म्हूण आपाचो दावो. आपाची वेळी प्रचाराक सुरवात. आज गोंयकार निराशी जाला आनी हारला. आज तोच गोंयकार म्हणटा गरज आसा हांकां कुशीन उडोवपाक. जावं बीजेपी जावं काँग्रेस जावं वो आज ते दुसरे खंयचेर पार्टीर बसून येवंक सोदता. करप्शन ड्रायव्ह दिवपाचे, पार्ट्यो मागपाचे, पयशे खावोवपाचे, एमएलए पांय पडपाचे हे सगळे बंद जाता. फकत एकूच पार्टी आतां आम आदमी पार्टी. आमची एम आसतली आमचे भुरगे हिंगाच शिकतले, हिंगाच काम करतले, हिंगाच बिझनेस करपाक शिकतले. हे गोंय आमचो गांव सोडून वचपाक ना. तसले आमचे डेव्हलपमेंट जावपाक ही आमकां पार्टी जाय. कित्याक हे पार्टीन जायते बरेपण आसा. जायते आमकां उदीक करून आमकां हांव बायलांक उलो करता. बायलांनी फुडें सरचें. 3,000 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. सरकार अंगणवाडी कामगारांक मानधन दिता पूण मान दिना. अंगणवाडी कामगार भुरग्यांक शिकोवपाच्या पोतान घराघरांनी वचून वखदाय पावोवपाची काम करता. ताकाय हेर सरकारी कर्मचाऱ्यांसारको पगार मेळपाक जाय म्हूण गोंय अंगणवाडी कामगारांची मागणी. अंगणवाडी कामगारांनी गोवा युनियन ऑफ अंगणवाडी वर्कर्स स्थापन केला. मागून मेळना जाल्यार खंय संघर्ष करून मान घेतले. तुमचे जे मान आसा तो मान तुमकां मेळोंक जाय, बरोबर की ना? सरकार तुमकां मानधन दिता, बरोबर न्ही? पण सरकार तुमकां मान दिता? तो मान मेळोवपाचो फायट जी आसा ती तुम्ही आता सुरू करची पडटली. ही गोष्टींचे डिस्कशन करण्यापेक्षा आमकां कितें जाय, सरकारा कडल्यान आमकां कितें जाय, सरकाराक नतमस्तक हाडपाचें काम कोणाचें जर आमचें आनी एकजुटीन करपाचें काम तें आमचें आसा. तुम्ही इलेक्शन ड्युटी करता, तुम्ही वॅक्सिनेशनाचें काम करता, तुम्ही गुळयो दिवपाचें काम करता भुरग्यांक, तुम्ही कडधान्य वाटपाचें काम करता आनी तुम्ही शिकोवपाचें काम करता. कितलें काम? इतलें सगळें काम करून तुमकां आज पर्यंत रेकॉग्निशन कोणें दिल्लें आसा? सो तें रेकॉग्निशन जर तुमकां मेळटलें तुमी कितें करचें पडटलें? संघर्ष. हांव परत परत तुमकां सांगता संघर्ष, कारण संघर्शा शिवाय कांयच मेळना. आज मेरेनच्या गोंयच्या नीट परीक्षेचे निकालांनी सगळ्यात चड गुण मेळोवपी गोंयचे टॉपर आबुदा बरेटो स्टेलर अकादेमीचे विद्यार्थी. सेगीत फाटली 3 वर्सां स्टेलर अकादेमी नीट परीक्षांनी गोंयाक स्टेट टॉपर दिल्यात.
ह्या फुडें खंय स्टेलरा वरवीं गोंयची भुरगीं नांव काडटली म्हूण वेवस्थापकान विश्वास. भुरगीं म्हणटा स्टेलर अकाडमी सगळ्यांत बेस्ट. We have produced very good result. The state topper Abida Barreto, she scored 680 marks out of 720 in NEET exam, which is the highest score by any Goan in the NEET exam so far. In 2019, we had the Goa board topper Sumukh Fulgaonkar in 12th board. In 2020, we had the topper of CBSE board in 12th standard, Akash Kamath. We also thank our staff who has worked really hard and the parents who have shown their confidence and faith in us. After coming first in the state and getting the highest ever score in Goa in the history of NEET, I'm definitely very happy. Since last year, everything went online, but Stellar Academy, its faculty and teachers made us feel as if we were in class. So tell my juniors that be consistent, put in hard work, aim for high and give in your best effort and to never give up. देव नाटेश्वराची जात्रा महाराष्ट्राच्या रत्नागिरी नाट्या गावात मोठ्या दबाज्यान झाली. गोंयांतल्या नाटेकारांचो हो कुलदेव. गोंयच्यान मोठ्या संख्येन ह्या जात्रेक लोक नाट्या गावात वयतात. पळोवया नाटेश्वराची जात्रा. नाटेकर कुटुंबियांचे कुलदैवत हे नाटेश्वर महाराष्ट्रातल्या राजापूर जिल्ह्यात नाटे ह्या गावात स्थित आसा आणि त्रिपुरारी पौर्णिमेक हांगासर हो लोक उत्सव जाता. सकाळच्यान हांगासर महारुद्र जालो, थंय पूर्णाहुती बी जावन तेजे उपरांत आतां नाटेश्वर देवाची पालखी जाता. पालखी जाल्या नंतर कीर्तन जावन सगळ्यांचो कौल देवाचो कौल दिवन तेजे उपरांत उत्सवाची सांगता जाता. आणि हे खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं पळोवया फादर आग्नेलाचे पिलाराचे फेस्त. Entire church in Goa and very especially the Society of Pilar rejoice on the occasion of the celebration of the 94th death anniversary of Venerable Father Agnello. Father Agnello lived such an exemplary and holy life, and his life remains a powerful source of inspiration to all of us, disciples of Jesus and members of the church, to walk along the path of joyful and humble service of everyone, especially the poor and the needy. I wish one and all a joyful celebration of the death anniversary of Venerable Father Agnello. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. चार चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनांचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.